कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसां हाडूं बेसांव हरसले जावं ताचे पवित्र नांव हरसले जावं ताचे पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावं आमचे कारण मोगचनो कार्मेल किरण नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी ह्या दिसांनी बायबलांत विविध तरांचे मागणे ह्या विशीं नियाळ करना आसां. आज आमी अण्णाचे मागणे आमच्या नियाळाक घेवया. अण्णा जावन आशिल्ली सामुएल प्रवादी सामुएलीची आवय. तिचे उपकार बावुरचे मागणे अर्गां मागणे भोव स्वादीक एका तराचें तें मागणें जावन आसा. अण्णाक भुरगीं नातिल्लीं आनी तिणें खळ वळोवन देवा लागीं मागिल्ल्या वेळार देवान तिका सामुएलीक दिलो आनी तिचें मागणें देवान आयकलें आनी ती सामुएलीक देवान तिका दिल्या उपरांत ती देवाक अणउपकारी जावंक ना. तिणें केल्ल्या त्या बसवण्याचो उडास ती विसरूंक ना. बगार सामुएलीक व्हरून देवाळाक अर्पिलें. सामुएल म्हळ्यार सर्वेस्परांत मागून घेतलो म्हूण अर्थ. अण्णाक ताच्या सर्वेस्परांत अण्णान ताका ताच्या सर्वेस्परांत मागून घेतलो जावन आसा. देखून सामुएलीच्या ग्रंथांत 2 अध्याय ओळ 1 ते 10 अण्णाचें अर्गां भावार्थाचें ह्या उपकार बावुरचें मागणें आमी आयकता. अण्णा सामुएलीक समर्पूंक देवाळा गेली आनी थंय ती देवाक अशें मागूंक लागली, म्हजें काळीज सर्वेस्परा थंय उल्लासता. म्हजी सकत म्हज्या देवा थंय उंच उबारल्या. म्हज्या दुस्मना विरोध म्हजें तोंड उगडलेलें आसा. कित्याक तुज्या तारणा थंय हांव संतोसतां. सर्वेस्पर जानवायेचो देव मनशाच्यो करण्यो झुकून पळयतलो देव. सर्वेस्पर दुबळो आसलेल्यांक ग्रेस्त करता आनी दुबळ्यांक गोब्र राशींतलें उबारता आनी तांकां फुड्यारा सोवें बसयता. तो आपल्या भक्तांची पावलां सांबाळटा पूण दुश्ट अंतकारांत नपयस जातात. सर्वेस्पर पृथ्वेच्या शिमाचो न्याय करता. तो आपल्या रायाक बोळ दिवं आनी आपल्या अभिशिक्ताची पदवी उंच उबारूं. नव्या सोल्ल्यांत मुरयेचें स्तुती गायन आमी वाचता. म्हजो आत्मो सुम्याची वडवी गायता. म्हजें काळी संतोशान नाचता. तशेंच अण्णा पोरण्या सोल्ल्यांत अण्णा देवाची स्तुती तिणें गायली. तिचें काळीज संतोशान नाचलें. कित्याक म्हळ्यार देवान कशें मुरयेक देवान जेजूक दिलो तशेंच अण्णाक पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएलीक दिलो. देखून ती म्हणटा वांज स्त्री 7 जाणांक जल्म दिता तशेंच हांव वांजडी आसली
आनी देवान संवेलीक म्हाका फावो केलो. वय मोगाच्यानो, मागण्या पैकी अर्गां देवाक उपकार बावडचें मागणें जावन आसा एक प्रमुख मागणें. वांजेलांत 10 जण कोडकार जेजू तावन गूण जाल्ले, पूण खाली एकलो सामरियागार मात्र जेजूक उपकार बावडूंक फाटी आयलो. आनी जेजू विचारता, खंय गेले उरले 9 जण. तशेंच आतांय घडटा मोगाच्यानो. सबार जण दुबळे आशिल्ले ग्रेस्त जाल्ल्या वेळार देवाचो उडास ते विसरातात. हांव जाणा एकलो हळ्ळेंतलो कश्टांनी ताणें तो कश्टांत आसतना मुस्तू मागतलो. आयतारा मिसाक हेरां तेर सामरीत घरां ताची सुकान आतरली. कश्टांनी ताणें 1-2 इस्कालां उक्तें गेलीं. ती चड आनी चड अभिवृद्धी जाली आनी मुस्तू इस्कालां ताणें बांदली. आनी मुंबय एपटी इस्कॉल आराम करच्याक आयिल्ल्या वेळार हांव अशेंच ताचे लागीं उलयलो आनी तो म्हणालो, हांवें सांगलें मिसाक म्हूण येता गी, आतां खंय फादर म्हाका मिसाक वचूंक वेळ मेळटा तें पुरो भुरग्यांक म्हज्या बायलेक आनी हेरांक. म्हाका आतां मिसी ना, कुमसारी ना, तेरसी ना, म्हाका खंय वेळ मेळटा. पळया, दुबळो आसतना देव ताका जाय आशिल्लो, पूण देवान आशिर्वादां दिल्या उपरांत देवाचो उडास तो विसराता. देवा अर्गां दिवंक तो विसराता. अशें सबार पोटी अणउपकारी जीवन जियेतले सबार जण आसात. आमी हेरांक बरें केल्ल्या वेळार ते उडास विसरातात. थोड्या वर्सां आदीं राजकुमाराचें बंगाराद मनुष्य म्हणलें फिल्म आयिल्लें. आनी हांगा ह्या फिल्मांत आपल्या भयणीचो पती भवजी तो अंतरिल्ल्या वेळार राजकुमार आपलें काम सोडता आनी घरा तिचो तेंको जावन रावता. दोगा पुतण्यांक तो शिकयता, व्हड हुद्द्यार तांकां घालता, बरी सगोळी करता, सगळें घराणें तो वयर हाडटा. निमाणें ह्या भुरग्यांक काजार जाल्ल्यानच मलगडो पूत येवन आस्तीचो वांटो विसारता आनी दिनातल्या वेळार राजकुमाराक गाळयो सोंवता आनी सांगता, तूं भिकारी, तूं आमच्या घरा रिगलाई, कालें तुवें केलां, आमची आस्त तूं परताय गी म्हणून राजकुमाराक तो म्हणटा. राजकुमार देदेस्पोर जावन घरांतल्यान चलता. आज जर तर ते पुतणे तसल्या व्हड शिकपाक आनी व्हडा उद्योगा पावले जाल्यार तें राजकुमारा वरवीं, पूण एक पोटी ते अंतस्ताक पावुल्लेंच तो व्हडलो पुतण्यो तो अणउपकारी जाता. अशें सबार पोटी अणउपकारपण आमच्या जिवनांत आमी पळयता. पूण देवाक आमी केदिंगस अणउपकारी जावंक नजो. आमच्या सगळ्या जिवनांत आमी देवाक अर्गां भेटय जाय. कित्याक म्हळ्यार वी लिव, मूव एंड हॅव अवर बिईंग इन गॉड. आमी आज जर तर जिवंत आसा, आमी क्रिस्तांव तर, हांव एक पाद्र्याप तर, आमी संतोशावन आसा तर, दिसपट्टो ग्रास जेवण आमकां मेळटा तर, इतले भलायकेवंत आसा आमी तर, सगळें जाण आसा देवाच्या आशिर्वादाचो एक गुर्तू. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी गेल्यार आमी जल्मोवच्या पयलें मनशा कुळ ह्या संवसार येवच्या पयलें कितें जावन आसलें? शुन्य. देवान सांगलें वो संवसार जावं दी, संवसार जालो. मळाब जावं दी, मळाब जालें. सूर्य आनी चंद्र जावं दी, नखेत्रां जावं दी, दर्यांतली मासली जावं दी, जानवरां जावं दी. देवान सांगलें बरीच सगळें घडलें. निमाणें आपल्यास सारक्याचो आनी सुरपायेचो मनशाक ताणें रचलो. तर आमी जल्मोवच्या पयलें आमी शुन्य जावन आशिल्ले आनी देवाच्या उतरान आमकां नवो जल्म दिलो. देखून आमचो जल्म, आमचें जिवन देवा थावन आयिल्लें जावन आसा. हर एक आमची घडी देवाच्या बेसांवाचो आशिर्वादाचो एक गुर्तू जावन आसा.
आनी निमाणे आमी मेल्ल्या तक्षणा धूळ आनी माती जाता पूण आमकां नवो जीव दिवन आमकां पुनर्जीवन करचें कोणें देवान तर आमचो जल्म आमचें जीवन आमचें मरण सगळें देवाचेर रोंदून आसा देखून आमची हर एक घडी आमी अन्ना बरी देवाक अर्गां जावन भेटय जाय मागण्याचें दुसरें आनी एक विधान जावन आसा पांचवें विधान जावन आसा मागणें जावन आसा आराधन आनी होगळाप दाविदाच्या जिवनांतावन आमकां तें मेळटा मागणें जावन आसा रिजॉयसिंग बिफोर द लॉर्ड सामुएलाचे दुसरो ग्रंथ 6 अध्याय 12 आनी 3 वळ आनी हांगा आमी पळयता दावीद राय महान राय देवा मुखार नाचता आनी आपल्या सर्वस्व तरान तो देवाक आराधन आनी होगळाप तो दिता देखून मागणें म्हळ्यार खाली आमी हात जोडून मागचें मात्र न्हय बगार मागण्याचें एक विधान जावन आसा कॅरिझमॅटीक मागणी तुमी पळयतात थाळयो पिडच्यो डान्स करचें या संतोशान नाचचें व्हडल्यान आमी गावचें हें जावन आसा मागण्याचें आनी एक विधान आनी हें विधान आमी दावीद रायाच्या जिवनांत आमी पळयता हाचें सन्निवेश बॅकग्रावंड कसलें जावन आसा दावीद सोल्ल्या पेट जेरुजलेमाक काडटा दावीद 30,000 लोकांक विंसून तांकां घेवन दावीद जुदाच्या बालाक गेलो थंय केरुबिमाचेर बसलेल्या दळबाराचो सर्वेस्पर म्हणल्या नांव त्या सोल्ल्या पेटेर बरयल्लें आनी ती सोल्ल्या पेट एका नव्या गाडयेर ताणें दवरली आनी दोंगरा रासच्या आबिनादाबाच्या घरांत ती व्हेली दावीदानी सगळो इस्रायली लोक विणे किन्नाऱ्यो घुमटां चिपळ्यो कडसाळी वाजोवन गीत गावन आपल्या सगळ्या सक्तेन सर्वेस्परा देवा मुखार नाचले ती पेट ओबेदोमाच्या घरा 3 म्हयने आसली आनी त्या घराण्याचेर देवान मस्त आशिर्वाद घालो त्या उपरांत दाविदान व्हडा आनंदान ती सोल्ल्या पेट आर्क पेट सोल्ल्या पेट दाविदाच्या शहराक काडली सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट वयतल्या मनशांनी 6 पावलां काडटस दाविदान एक पाड्याची आनी एक सरबेल्ल्या वस्त्राची बली भेटयली उपरांत दावीद एक एफोद न्हेसोवन आपले सगळ्या सक्तेन सर्वेस्परा मुखार तो नाचलो अशें दावीद आनी सर इस्रायलितांनी संतोशान बोब मारून कोंबाच्या नादान सोल्ल्याची आर्क पेट दाविदाच्या शहराक हाडली पळय हांगा तुमी तो संतोशान देवा मुखार तो नाचता तो देवाक अर्ग आनी होगळाप दिता आनी देवाची आर्क पेट म्हळ्यार देवाकच तो आपल्या शहराक तो हाडटा आनी अशें हाडटाना सावलाच्या दुवेन मिकेलान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली आनी दावीद राय सर्वेसरा मुखार उडया मारिफत नासत वेतलो तशें पळोवन ताणें आपल्या काळजान तसो तिरस्कार केलो दावीद राय सोल्ल्याची पेट स्थापून आपल्या कुटुंबाक आशिर्वाद दिवंक येताना सावलाची धूव मिकेल मेळोवंक आयली आनी तिणें म्हळें कोण एक लजमाडो आपणाकच विणगो करता अशें इस्रायलीच्या रायान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाकच विणगो करून नासून आज कसलो मान जोडलो अशें ती दाविदाक केणटा ती म्हणटा दावीद राया तुकाच विणगो करून ह्या दास्यांच्या मुखार सर्वेस्वर मुखार तूं नाचली कसली लज पूण दाविदाक लज दिसूंक ना दावीद तिका म्हणालो
ज्या सर्वेस्परान तुझ्या बापायक आणि ताच्या सगळ्या कुटुंबाक सोडणो म्हाका विसलो आणि सर्वेस्परा पर जे इस्रायलीचो फुडारी नेमलो ता सर्वेस्परा मुखार हांव नासलो, ता सर्वेस्परा मुखार म्हाका हांव नासलो. हाचे प्रासड हांव म्हाकाच हलको करतलो, तुज्या दोळ्या मुखार हांव नीच जातलो. पूण ज्या दासया विशीं तूं उलयताय त्यो दासी म्हाका मानान लेखतल्यो. वय दाविदाक तिरस्कार केल्ल्या, ताणें देवा मुखार नासल्याक तिरस्कार केल्ल्या मिकेलाक त्या उपरांत भुरगीं जावंक नात. पळया दाविदाचें प्रार्थन. हें एक प्रार्थन म्हळ्यार खाली हात जोडून मात्र आमी मागचें न्ही. मग आमचें सर्वस्व कित्याक म्हळ्यार आमची कूड, आमचे हात दोळे, तोंड, जीब, ताळो सगळें देवान दिल्लो जावन आसा. देवाचें तें देणें जावन आसा. देखून ह्या देण्यान आमी देवाक करची जाय. देखून दावीद प्रार्थना करता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा तुज्या मुखार हांव नासतलो, गायतलो, कित्याक तूं जावन आसाय सर्वेस्पर म्हजो देव. ताच्या मुखार तुज्या मुखार उरिल्ले देव नात. देखून मागणें जावन आसा, मेकींग मेरी बिफोर द लॉर्ड. देवा मुखार संतोशान नाचचें, उडचें, गावचें हें जावन आसा एक मागण्याचो एक अंश. कित्याक गे म्हळ्यार दाविदाक तुमी पळया, दावीद कोण जावन आसलो? तो जेस्सेच्या भुरग्यां पैकी निमाणो, मोटव्या कास्ताचो. आनी कोणीय चिंतूंक ना देवान ताका इस्रायलीचो राय जावन विसला म्हणून. पूण असल्या किरकोळ मनशाक देवान बकऱ्या सोरोवच्या त्या दाविदाक राय जावन विंचलो आनी ताणें व्हडल्या बोळवंत गोलियाताक ताणें 5 पत्रांनी ताणें जुयेशे मारलें. मात्र न्हय, त्या उपरांत दाविदाक तातल्या आपल्या स्पिरितान सम्मेलीन मागल्या उपरांत ताका बरलो. सगळ्या इस्रायलीचो लोक ताका आपलो राय म्हूण स्विकार करता. तसो देव ताका सगळ्यांनी जय दिता. फिलिपायन्स आनी एडोमाइड्स आनी उरले सगळे बोंतणीचे सगळे राय ताचे विरोध लढायक रावलेली तांकां तो सलवयता आनी आपले राज विस्तारायता आनी सगळ्या मुखार दावीद राय एक महान राय जावं पावता. पूण दावीद केदिंगस देवाचो उपकार तो विसरूंक ना. बगार तो परतून म्हणटा, हांव जावन आसा किरकोळ मनीस. आनी असल्या किरकोळ मनशाक देवान आज राय जावन नेमला. तर देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवंक फावो. आज जर तर हांव राय जावन आसा जाल्यार हें देवा वरवीं. देखून देवा मुखार आपणाकच विणगो करून जाल्यार नासोन देवाची स्तुती आनी अर्गां दिता. मोगाचे न्हू, आमी आमच्या सगळ्या जिवनांत देवाक आमी अर्गां दी जाय. कित्याक धर्मच्या कृत्यां 17वी वळ 20 आनी 17वो अध्याय 20 आनी 8 वळ सांगता, सगळो संवसार मनशाकूळ देवान रचला. तसो मनशांक स्वास, जीव आनी सर वस्तू दिता. देव विना आमी कितेंच करूंक शकना. हे सगळी सृश्टी तुमी पळया. आकाश मंडळ कितले तांतूं गॅलॅक्सी आसात, मिलियन्स ऑफ गॅलॅक्सीस. तांची आमची गॅलॅक्सी मिल्की वे एक गॅलॅक्सी जावन आसा. तांतूं मिलियन्स नखेत्रां आसात. तांतूं आमचो सूर्य जावन आसा एक ल्हान नखेत्र. ताच्या भोंवती ग्रह प्लॅनेट आसात. तांतूं एक ल्हान ग्रह जावन आसा आमची भूंय. आनी हातूं मिलियन बिलियन्स जण जल्मल्यात, आतां जियेतात आनी येवचे आसात. आनी तांतूं हांव जावन आसा कोण? एक ल्हान मातयेचो कण. ह्या मातयेच्या कणाक देव जर तर इतली प्रामुख्यते दिवन आमचो मोग करता जाल्यार देव मुखार आमी कोण? कशें दावीद रायान आपणाचेंच ल्हानपण देवा मुखार स्विकार केलें, तशेंच हर एक घडी आमी आमचें ल्हानपण देवा मुखार स्विकार करचें जावन आसा.
देखून कशें दावीद रायान आपल्या सर्वस्वान देवा लागीं मागलें तशेंच आमी आमचें सगळें जिवन आमी वापरन देवाक अर्गां आनी होगळाक तूं दिवचें जावन आसाच एक मागणें. Yesu balka naman tuka Yesu balka vandan tuka Besawam chergal walai kurpezar Venge tuja sada samandovo Besawam chergal walai kurpezar Venge tuja sada samandovo Jesu barka